आमचो पवित्र स्नान जाल्या उपरांत कितें जालां? पयल्या वर्गाची क्रिस्तांवां पळकुरी क्रिस्तांवां पळण दावरली. पळकुरी म्हळ्यार कोण? तांकां पवित्र स्नान मेळ्ळेलें थंयच विसरून गेलां. क्रिस्तांव नांव आसा पूण क्रिस्तांवपण तांणी होगडायलां. निमाणे शुक्रारा दीस एक आसतात जेजू आनकी कुर्सार आसा की सकला दागलां पळोवंक शुवर करूंक बट ताणें आसोंक सुरू केलें. ह्यो आसो आज मात न्ही मोगाचें न्हू, हरी एका दिसा हरी एका वेळा आसोंक जाय. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी आयकल्ल्या वाचपांनी आमी पवित्र स्नान ह्या व्यक्तींचें पवित्र स्नान आयकलें. पयलें वाचप इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांतलें आनी इसायाचें पवित्र स्नान. इसायाक जेजूक आनी आमकां माथ्यार उदक वतिल्लें बरी पवित्र स्नान दिवंक नातलें. पूण इसायाचो ग्रंथ म्हणटा देवान ताका विंचलो, नितळ केलो आनी माकलो. हेंच ताचें पवित्र स्नान. आनी ह्या प्रवाद्याक देवान विंचून माकून नितळ करन वच आनी म्हजी बरी खबर परगट कर म्हणलें मिसांव दिलें. आनी हें मिसांव ताणें कितें आनी कशें केलें जर इसाया प्रवाद्याचें ग्रंथ आमी वाचलें तर आमकां स्पश्ट समजता. आनी आज आमी आयकल्ल्या वाचपांत इसाया प्रवादी आपणाक देवान दिल्लें मिसांव, आपणाच्या पोवणें, आपणाचें स्नान कशें जियेलो म्हणलें तो सांगता. इस्रायल परजेक बरी खबर परगट करूं, तांच्या पातकांतावन तांकां सुटका मेळटली म्हूण सांगूंक, सर्व तांचे कस निवारतले म्हूण सांगूंक, सर्व गुंडयो कलकी फळकां भरती जातली आनी सोम्याक एक नीट वाट तयार जातली म्हणलो संदेश दिवंक इसाया प्रवाद्याक विंचल्लें. आनी प्रवादी हें ताचें आपोवणें पवित्र स्नान जियेता. दुसरें पवित्र स्नान आयच्या वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळचें स्नानीक जुवांक मेळिल्लें. परत स्नानीक जुवांक भोवशा कोणेंय ताच्या आयतकलेर उदक वतूंक ना आनी पवित्र आत्मा देवलोलो पळोवंक ना. पूण देवानी ताका एक मिसांव दिलें, विंचलें ताका, वच म्हज्या पुताची वाट तयार कर, पातकी जिनी बदलूंक उलो दी आनी लोकांक पवित्र स्नान दी, ह्या स्नान दी. आनी स्नानीक जुवांव जॉर्दान न्हंयत हेंच करता आनी आपणा लागीं आयिल्ल्या लोकांक जिनी बदलूंक उलो दिता. आनी निमाणें केदाळ जेजू ताचे लागीं येता, आपणाच्या शिसांक लागून तो म्हणटा वसा, कित्याक म्हळ्यार म्हजें काम जालें आनी तुमी ताच्या फाटल्यान वचोंक जाय, ताणें वाडोवंक जाय, हांवें ल्हान जावंक जाय. देवाची शेळी म्हणून लोकांक आनी आपल्या शिसांक वाट दाखोवंक ताका दिल्लें मिसांव पवित्र स्नान स्नानीक जुवांव जियेता. तिसरें पवित्र स्नान आमकां पळोवंक मेळचें आमच्याच सोम्या जेजूचें. स्नानीक जुवांव लागीं वचून म्हाका स्नान दी तो म्हणटा आनी आमकां कळयता स्नानीक जुवान कितें म्हणलें. पण जाल्यार स्नानीक जुवान ताका स्नान दिता, पवित्र आत्मा पारेवार उपार जेजूच्या वयर देंवता. तो मागण्यार आसता आसतना देवाचो ताळो आयकता, हो म्हजो पूत म्हाका चड मानवाला, हाचें तुमी आयका. उपरांत कितें जालें आमकां कळीत आसा, चारी वांजेल आनी नव्या सोल्याचीं सक्कड बरपां आनी सगळ्या पवित्र सभेच्या चरित्रेंत कितें सक्कड जालां जेजून स्नान घेतल्या उपरांत ताणें केल्ल्या मिसांवा वरवीं जालां म्हणल्यार मुडास्तोरया. चवथें स्नान पवित्र स्नान पेद्रूचें आयच्या दुसऱ्या वाचपान धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत आमी पळोवचें. सगळें ताची जिणी आमकां थंयसर पळोवंक मेळना. पूण पेद्रू जुदेवा मदें शुभ वार्ता परगट करूंक, क्रिस्ताची बरी खबर परगट करूंक धैर्य घेता. हेणे ताणें येता आनी तो निमाणें खंय पावला, जोप्पांत ह्या जाफा म्हणटा आमी आतां, थंय कॉर्नेलियसाच्या घरा पावला आनी देवान आनी जेजून आपणाक दिल्लें मिसांव तो थंयसर परगट करते आसा. आनी व्हडलें एक भाशण ताणें दिलें, देव पक्षपाती न्हय, तो जात गत कूळ आनी कातीचो बण पळयना, तो सकटांक आपल्याच्या पवित्र आत्म्याची देणी दिता म्हणून म्हणटा. आनी ताचें मिसांव पवित्र स्नान तो जियेता. आनी पांचवो पवित्र स्नान परतून दुसऱ्या वाचपांतच आमी आयकल्लो कॉर्नेलियस असो. पेद्रू कॉर्नेलियसाच्या घरा आसा जोप्पान. कॉर्नेलियस कोण?
एक शतपती, एक जेंतील, एक रोमागार, ताच्या सकल 100 फौज आसली म्हणयेत. आनी हो शतपती ताका देवाचें उतर आयकूंक जाय आशिल्लें आनी आपणाक भावार्थ स्विकार करूंक जाय आशिल्लो म्हणून पेद्रूक ताणें 3 जाणां दंड ताच्या घरा जोडपाक आपयिल्लें. आनी पेद्रू ताचो भावार्थ आनी ताकाय पवित्र आत्म्याचें देणें लाभता म्हणलें समजोवन संतोश पावता. आनी उपरांत कर्नेलियस पवित्र स्नान घेता आनी एक जंतील आशिल्लो, रोमागार आशिल्लो, एक क्रिस्तांव जावन क्रिस्ताचो पाटलावदारी जावन आपणाच्या पाटलावदाऱ्यांक आनी कुटुंबाच्यांक तीच बरी खबर प्रगट करता. 5 पवित्र स्नान जाले. 6वो कोणचो? आमचो. वय करेक्ट. 6वो पवित्र स्नान आमचो पवित्र पुस्तकांत मात ना, पूण त्याच पवित्र पुस्तकांत सोम्यान आपल्या शिसांक सांगिल्लें, वसा सगळ्या संवसारार शुभ वार्ता प्रगट करा आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी पवित्र स्नान दिया. मोगाचें न्हू, देखून आमचोय पवित्र स्नान पवित्र पुस्तकांत बरयलोच. देखून तो आमच्या आशेन ताच्या बुकार इगर्जेन बरयल्लो मात न्ही, तें खाली धाकल्याक मात. देखून तुमचो आनी म्हजो पवित्र स्नान मोगाचें न्हू, तोय पवित्र पुस्तकांतच बरोवन आसा. आमची नांवां मातय घालून हाडली, पूण सोम्यान आपल्या शिसांक आनी पाटलावदाऱ्यांक सांगिल्ल्या रितीनच आमकांय जालां. आनी देखून आमी उडासतोरया इजायाक स्नानीक जुवांक आमच्या सोम्याक पेद्रूक आनी कोर्नेलियसाक मेळ्ळेलें आपोवणें तुमकांय आनी म्हाकाय मेळ्ळां. 7 वर्सां आदीं ल्हान भुरगीं हांगासर कोणीय दिसानांत सुमार वर्सां जालीं. वडोल प्रस्तावान सांगलें भोवशें आमकां उडास नातलें. आमचो पवित्र स्नान जाल्या उपरांत कितें जालां? आदी व्हडलो संभ्रम आसा नातलो, पूण आतां आमी हॉलाक येता, MC अनावन्स करता आनी मागणें करता, इल्लें गम्मत करता, इल्लें जेवता, इल्ले गेम्स कंडक्ट करता, इल्ले DJ आसूंक पुरो. मागीर काही जायना. जायजे देखून आज आयच्या नोवेनाक आनी मिसाक आजचो संदेश सोम्या सारकी जावंक आमकां आपोवणें आसा. इजाया प्रवाद्या बरी जावंक, स्नानीक जुवांव बरी जावंक, कोर्नेलियसा बरी जावंक, पेद्रू बरी जावंक, आमकां मेळ्ळेले मिसांव प्रगट करूंक जियोंक आमकां आपोवणें आसा. जायते फावटी मोगाचें न्हू, आमच्या जिणेचो उद्देश कितें म्हणलें आमकां समजना. जायती जिणयेंत देदेस्पर जाता. देखून पाप साहेबान ह्या वर्सा, ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमकां दिल्लो संदेश कितें आसा? बरवश्याची यात्रिका. बरवसो सांडी नाकात, तुमचे मिसांव विसरा नाकात. म्हजे मिसांव हांवें विसरूंक नजो. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, तुमी आनी हांव देवाच्या सारक्याची आनी स्वरुपायची. इजाया प्रवाद्याक विंचल्ले बरी, स्नानीक जुवांव विंचल्ले बरी, पेद्रूक विंचल्ले बरी, कोर्नेलियसा विंचल्ले बरी, सबारांक विंचल्ले बरी. देवान तुमकां आनी म्हाकाय विंचलां. हो म्हजो पूत, ही म्हजी धूव, म्हाका चड मानवाल्या. आनी देखून आमकां जिणयेंत उद्देश आमचो मात न्ही, बगार पयलें जिणयेंत उद्देश आमकां देवान सर्गीच्या बापान दिला म्हणल्यार उडासतोरया. देखून आमी डिप्रेशनांत, जिणयेंत संतोश नासतना, दुखांत, म्हाका कुण्णीनांत हांवें कितें करचें, हांवें खालें करचें म्हणल्यार देदेस्पर जिणयेंत जियोंक नजो म्हणून पाप साहेब आमकां उलो दिता. कित्याक म्हळ्यार पयल्यान पयलें आमच्या आवय बापायनी आमकां रश्या पयलें रसलें न्ही तांणी. आमी आवय बापायच्या गर्भांत ह्या कुटुंबांत येवच्या पयलें, ह्या संवसार येवच्या पयलें देवान आमकां विंचलां आनी आमकां मिसांव दिलां. आनी त्याच देवान आमकां पवित्र स्नान दिलां म्हणलें उडासतोरया. देखून मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमी सगळ्यांनी ह्या वर्सा धरून हर एका वर्सा, हर एका दिसा, हर एका घडये म्हजे क्रिस्तांव जिणेक खंय पावल्या म्हणलें विचारूंक जाय. म्हजें पवित्र स्नान कितून पावलां म्हणलें उडासतोरूंक जाय. संवसारार 4 रितीचीं क्रिस्तांव आसात. खंय पयल्या वर्गाचीं क्रिस्तांवां पळकुरीं क्रिस्तांवां, पळण दावुल्लीं, फ्युजिटीव, पळकुरीं क्रिस्तांवां. पळकुरी म्हळ्यार कोण? तांकां पवित्र स्नान मेळ्ळेलें थंयच विसरून गेलां. क्रिस्तांव नांव आसा, पूण
क्रिस्तांवपण तांणी होगडायलां. बेजाराची गजाल, जायत्या पाश्चात्य राष्ट्रांनी लोकांनी आपणाचें पवित्र स्नान सांडलां. मीस मागणें देव, देवाचें उतर क्रिस्तांव जिणी वाऱ्यार सोडल्या. देवूच ना, जेजू येवंकूच ना, जेजून कांय केल्लें ना म्हणले बरी लोक जियेता जिवन आसा. देवान इतल्या रितीनी हांव आसा तुमचो मोग करता. ह्या संवसारी म्हज्या पुताक धाडलें म्हणून दोळ्यांक दिसचे बरी दाखयल्यार कुरड्यां बरी, बेऱ्यां बरी, समजून येनातले बरी गण्य करिनासतना जिवोवची. सतत हांव न्हू उजवाडांत हांव न्हू दावुल्लीं पळकुरी क्रिस्तांवां. हांव तांकां धैर्य दी म्हूण सांगना, ती पळून दावल्यान. दे डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट. ही गजाल सत मोगाच्यो न्हू. आनी भोवशा आमच्या गांवांत आनी थोड्या वर्सांनी असलीं येतलीं कोण ना, म्हाका कळीत ना, येवचें नाका. दुसऱ्या वर्गाचीं क्रिस्तांवां अर्दीं कुरी क्रिस्तांवां 50-50 तशीन सोडणी वचोंक नात, पूण फुल्ल इशीन भितर येनात. अप्रूप मिसां घेतात. निमाणे शुक्रारा दीस एक आसतात. जेजू आनकी कुर्सार आसा की सकला दागलां पळोवंक शुवर करूंक. आनी थोडीं कांय क्रिस्मसाक येतात, आनी कांय बरें ड्रेस घालूंक आनी कांय अवकाश आसा येवचें आसात. म्हज्यान बेजार पावनाका, तर ती आज हांगासर पावनात, येनत आसा. म्हजे कडेन रागार जायनाका. असलीं क्रिस्तांव आसात की आपलें बावतिस्म या पवित्र स्नान कोल्ड वॉटर, थंड उदकासून आमकां दिल्लो पवित्र स्नान पवित्रत्मे आसो. फुडास दवरया मोगाच्या न्हू. आमचीं काळजां मनां जोडोवंक जाय आनी कितें करचें म्हणून आमी तुदी पांयार रावंक जाय आसलें. पूण अर्दीं कुरी क्रिस्तांवां. तिसऱ्या वर्गाचीं क्रिस्तांवां पुरपुरी क्रिस्तांवां. मीस मागणें, नोवेन, रजार, आराधन, पुरशांव कितें सक्कड आसा तें सगळें करतात. पूण क्रिस्तांव म्हणलो संतोश ना. देर इज नो जॉय. कोणेंय लोटून गेल्ले बरी करना जाल्यार कांय देव शिक्षा दीत कोण ना, नाजाल्यार आमी हेम कोणायत हांव कोण ना, कालें जाता हांव कळीत ना म्हणून करची आनी जिनी बरो रडोन आसची. देवान बेसांवाची पोटली आनी बरोच दिल्यार कांय मेळो ना म्हणून हात उदारें करन दुखांक उडोवची. असलीं क्रिस्तांव आसात गी, खंडीत आसा आमकां. आनी बाब साहेब असल्या क्रिस्तांव विशयान परत आनी परत सांगता. मोगाच्या न्हू, कश्ट, दूख, खंत, बेजाराय, मरण, अवघड जिणेंत आसाच. क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर आमकां सुखचें ना. पूण देवाचें बेसांवां विसरून आमच्या काळजा भितर पवित्रत्म आसा. आमकांय जेजूक आनी हेरांक मेळ्ळलो तोच पवित्रत्म आसा म्हणलें विसरून दुखांनी पुरपुरोन संतोश नातली जिणी जिवोवचें भारी बेजारायचें. आनी चवथ्या वर्गाचें क्रिस्तांव हांसकुरी क्रिस्तांवां. थोड्यांनी हांसोंक सुरू केलें. ह्यो हांसो आज मात न्ही मोगाचें न्हू, हरी एका दिसा हरी एका वेळा हांसोंक जाय. कित्याक हांसकुरी क्रिस्तांवां? घरांत समस्या नात म्हूण न्हय. भुरगीं तुमी सांगले बरें आयकतात, नात्रां तुमी सांगले बरें आयकतात म्हणी तुमकां पयशांचे समस्या ना, पिडा ना, आनी तें ना, हें प्रॉब्लेम ना, सगळें सारकें आसा देखून आसचें न्हय. कित्याक सगळ्यांच्या की पयलें देवान म्हाका विंचला, म्हजो मोग केला आनी म्हाका धाडला आनी पवित्रत्म्यान भरला. हांव मेल्यारय हांव सर्गाक आसतलीं आनी देखून कश्ट, खंत, बेजाराय, दूख म्हाका लागचें ना. ही जावन आसा हांसकुरी क्रिस्तांवां मोगाचें न्हू. आनी ह्या वर्सा सांत तेरेज लिजियूची हेचे 100 वर्सां कॅननायजेशन जावन आचरण करता हांव. तिची जिणी वाचली तर ती एक हांसकुरी क्रिस्तांव. कॉवेंतांत आसता आसतना ल्हान ल्हान संतोश दिना तसलीं उरल्यांक दिना तसलीं कामां केल्यार, तिका कश्ट मेळ्ळ्यार, हेरां सिस्टरां पुरपुरी जाल्यार ही हांसून आपणाची जिणी देवाक समर्पिल्ली आनी त्या कश्टा मदें, दुखां मदें, अडचणे मदें संतोष पावल्ली एक विशेष व्यक्ती. भावांनी भयणी, आज तुका आनी म्हाका संतोश आसा. हांव म्हाकाच विचारता,
हांव एक हास्कुरो पाद्र्याबगी जोक्स सांगचो न्ही बघा रे म्हज्या जिणयेंत ह्या जाग जावन संतोश आसा गी हांवें जाप दिवंक जाय हांगासर सिस्टर आसात हेर ह्या जाक आसात आमी हर एकल्यान जाप दिवंक जाय हर एका क्रिस्तांवान मोगाचो न्हू ह्या सवालाक जाप सोदूंक जाय हांवें केल्लें मागणें हांवें केल्ली सेवा हांवें केल्लें दान हांवें जिवनची क्रिस्तांव जिणी जर म्हज्या जिणयेंत संतोश दिवंक शकना इफ आय एम नॉट हॅपी एज अ क्रिश्चन म्हजो बावतीस म्हजें पवित्र स्नान खंय पावलां वेर हॅज इट रिच्ड देखून ह्या वर्सा बरवर्साची यात्रिकां जावचें म्हळ्यार आनी आमकां कश्ट येवचें ना न्हय दूख येवचें न्हय दुखा मदें कश्टा मदें आमच्या सोम्या बरी आमचें मिसांव करून संतोशान जिवंक आमी प्रयत्न करया आमेन